भुरग्यां सोम्या गायन करून येता विश्वास दवरून येता बाबा मुखार येता भुरग्यां सोम्या गायन करून येता विश्वास दवरून येता बाबा मुखार येता आत्म्या सदां बाबा पोसूंक येता तुका 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 जेजू मोदे धरून जेजूक मुखार घालून जेजूची बाबा मुखार येता जेजू मोदे धरून जेजू मुखार घालून जेजूची बाबा मुखार येता आत्म्या सदां बाबा पोसूंक येता तुका आत्म्या सदां बाबा पोसूंक येता तुका आत्म्या सदां बाबा पोसूंक येता तुका आत्म्या सदां बाबा पोसूंक येता तुका. प्रितीच्या बाबडीनो आयज बेंजामीन आनी मार्सेलिना रॉड्रिगेज आपलो काजाराचें वरस पाळटात आनी दिनवासनीचें संकल्प भेटयतात. तांचें संकल्प घेवन हांव मिसाची भेट समर्पितां. देवान तांचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर आनी लांबदी काजारी जिविताचेर आशिर्वाद घालूं म्हूण मागुया. तेच परी आयज आपलो वाडदीस मनयतात विन्स्टन फेर्नांडीस, लुइजा लुईस, जायरा फेर्नांडीस. तांचेरूय देवान आपलो आशिर्वाद घालचो आनी हांकांय आमच्या मागण्यांत आमी दवरुया. तुमी तुमच्योय गरजो बारून भोक्तीपणी ह्या मिसा भेटेंत वांटो घेयात. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नवी आमच्या देव बापाचे आनी आमच्या सौम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सगळ्यां आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आमी साद्या काळाच्या 21व्या आयताराक आसां आनी आयचो विशय जावन आसा वचात सासणाच्या जिविताची उतरां आपणावन खात्रेन चलात. जल्मांतान मनीस एक यात्रेकार. तो देवा कडल्यान येता आनी ह्या संवसारान परतून देवा सोरशीं वचपाची यात्रा चलता. हे यात्रेची दिशा आनी हेतू जर मनीस चुकत जाल्यार सासणीक संकटाक सांपडोंक शकता. त्या पासत देव मनशाक हे यात्रेंत एकलो सांडिना, पूण तो ताचे बरोबर चलता. जेन्ना मनशान निसणटणाची वाट दवरली तेन्ना देवान आपल्या एकल्याच पुताक धाडून ताका परतून सोर्गीचे वाटेर घालो. ताचेर आनी ताच्या उतराचेर विस्वास ठेवून चलतल्यांक सासणीक जिवीत मेळ्ळें आनी मेळत आसा. आमी आमची यात्रा चलतना जेजूचें उतरां आपणावंक आनी ह्या संवसारान एकामेकाक सांगात दिवन खात्रेन वाट चलूंक ह्या मिसाचे बलिदानान वांटो घेतना बापाची कृपा मागुया. आनी आमचें पातो कोडकून रोडून सोकलीन दूख धरून बरोबर म्हणया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडां विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांगपार मरेक सगल्या दुदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन.
सगळी महिमा देवा समुद्रदार देवा बाप्पा देवा बाप्पा देवा सगळी महिमा देवा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका तेरे वास्ता तुझ्या वैभवाक आसो आम्ही तुका मागता सोया जेजू क्रिस्ता बाबाच्या एकल्याच पुता सोया देवा देवा देवाचे शेली शेली तू संसाराचे पाप काढाय आमची गागूत कर तू बाबाच्या उजव्या कोसाय आमचे आमची मागणे मागणी ऐकून घे त्या पवित्र आत्म्या संगाती महिमा देवा तू सगळी महिमा देवा देवा बापाचे होयने महिमा देवा तू सगळी महिमा देवा जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू महिमा पवित्र देवा तू सगळी महिमा देवा एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू कोण महिमा ईश्वर देवा तू सगळी महिमा देवा आमेन 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 प्रार्थुया देवा आमच्या बाप्पा तुझ्या भुरग्यांक एका मनाच्यान एका काळजा चिंतूंक कोत्ताय जें तूं आमकां फरमायताय ताचो मोग करूंक आनी जें तूं आमकां बासायताय ताची आशा धरूंक भोलेपणान आमकां फावो कर आनी ह्या वतीर संवसारांत सर्गींच्या सदां तोखतोल्या सुखाचेर आमची काळजां तीर करून दवर हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुजे सभे आनी पळयत आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक आमेन जोशुआच्या पुस्तका वेलें वाचप त्या दिसांनी जोशुएन इस्रायेलाच्या सगल्या कुळांक शिकीम गांवांत एकठांय केली उपरांत ताणें जाणट्यांक फुडाऱ्यांक नितीदारांक आनी इस्रायेलाच्या धर्मशास्त्रांक आपयले आनी ते देवा मुखार आयले तेन्ना जोशुएन सगले परजेक म्हणलें सर्वेस्पराची सेवा करूंक तुमी तयार नात जाल्यार कोणाची करतल्यात ते आयजूच वेचून काडात नदीचे पडतडी तुमच्या पुर्वजांनी सेवा केल्ली त्या देवांची वो तुमी आतां जियेतात त्या देशांतल्या अमोरितांच्या देवांची पूण हांव आनी म्हजें कुटूंब सर्वेस्पराची सेवा करतले पोरचेन जबाब दिलो सर्वेस्पराक सोडून दुसऱ्या देवांची सेवा करूंक आमच्या मनांत नाच कित्याक सर्वेस्परा आमच्या देवानूच आमकां आनी आमच्या पुर्वजांक इजिप्ताच्या देशांतलीं गुलामपणांच्या घरांतलीं भायर काडलीं आनी आमच्या दोळ्या मुखार
व्हडलीं अजपां केलीं आनी आमी चलताल्यांव ती सगले वाटेर आनी आमी वेगवेगळ्या लोकां मदल्यान वेताना आमकां सांबाळ्ळीं. देखून आमी सर्वेस्पराची सेवा करतल्यांव, कित्याक तो आमचो देव. देवाचें उतोरें. देवाचे ओळखकार. साकून घेयात आनी पडयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाड गोड हे स्त्रोत आमी येपोरी गावया. आनीक पडी गावया. सगल्या वेळार सर्वेस्पराक दिनवासतलो. ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओंठांचेर आसतली. सर्वेस्परा सवें म्हज्या आत्म्यांक व्हडवीक मेळटा. हें आयकून कालत्यांक भोगतलो संतोश. जबाब. सर्वेस्पराचे दोळे बऱ्या मनशांचेर आसात. तांच्या मागण्यांची बोब ताज्या कानार पावता. सर्वेस्पोर खोट्या मनशांक फाट वळटा. प्रितुमेलो तांचो उगडास नाच करता. जबाब. बरीं मनशां उलोव मारतात. सर्वेस्पोर तांचें आयकता आनी सगल्या आकांतांतलीं तांकां निवारता. जांचें काळीज दुखवलां कोंतवलां तांचे चडशीं सर्वेस्पोर आसात. जांचें मन कोलवळटा वळवळटा तांचेर सर्वेस्पोर हात ओडटा. जबाब. बऱ्या मनशांक उपद्रे कोश्ट बारी ओडचितात, पूण त्या सगल्यांतलो सर्वेस्पोर ताका निवारता. सगळीं तांची हाडां राखता. एक पर्यान तो मोडूंक दिवचो ना. जबाब. खोट्या मनशांक वायटांतल्यान मरण येता. बऱ्या मनशांक जळटा ताका कास पडटली. आपल्या सेवकाच्या आत्म्याक सर्वेस्पोर तारण दिता. तांच्या गोपान आसरो सोदतल्यांक तो कधीच कास लावचो ना. जबाब. बागयोन पावलून एपेस्कारांक बरयलेले चिटीवेले वाचोवप. बाबा भयणीनो, क्रिस्ताक मान दिवचे खातीर एकामेकाक कालती रावात. बायलो सुमयांक कश्यो आपल्या घोवांक
कालत्यो जावंक जाय, कित्याक जसो क्रिस्त कुडीचो मुणगे पवित्र सोबेचो सोरवंडार आनी मोश्टो, तसोच घोव आपले बायलेचे मोश्टो, आनी जशी पवित्र सभा क्रिस्ताक कालती जावन आसा, तश्योच बायलो आपल्या घोवांक सोगट्या कालत्यो जावंक जाय. पोतिनीनो, क्रिस्तान पवित्र सभेचो मोग केलो आनी तिचे खातीर आपलो जीव दिलो. तशेंच तुमी तुमच्या पोटिनीचो मोग करात. तिका पवित्र करून उदकाचें स्नान दिवन आनी सोब उच्चारून ताणें तिका निटोल निर्मोळ केली. आपणा मुखार मोयमेन पोडजोडली. कोट ओ मिरी नासलोली वो असले कितेंच नासतना, पूण पवित्र आनी निश्कोडोन तिका करून दवरचे खातीर ताणें अशें केलें. हेच परी आपलो मोग करता तसो पोटिनीन आपल्या पोतीचो मोग करूंक जाय. आपल्या पोतीचो मोग करता तो आपलोच मोग करता. खंयचोच मनीस आपले कुडीचो देवस करिना, पूण ती पोसता आनी तिचो बरो परमोस करता. क्रिस्तूय पवित्र सभेताय तशेंच करता, कित्याक ती ताची कूड आनी तिचे जिवे सांदे देखून दादलो आपले आवय बापायक सोडटलो आनी आपले पोटिनीक एकवटतलो आनी ती दोगांय एक जातली. ह्या गुटाक खोल समजणी आसा. क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक तो संबंद जाता म्हूण हांव तुमकां सांगूंक सोदतां. देवाचें उतोरे. देवाचे उडोवकार. सगळीं आमी उबी रावन उद्गाराची गायन गावया. B9 पान 25, B9 पेज 25. आमी चवथो श्लोक गावचो. Sorvespora, Soy, 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 soy. Sorvespora, soy, 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 soy. Sorvespora, soy, soy. Soy, soy, sorvespora, soy, soy. Kori baboi, koshi sogli, Sore kota, raulearami. idle vore, idle sobi, Sorvespora, soy, 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 soy. Sorvespora, soy, 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 soy. Sorvespora, soy, soy. Soy, soy, sorvespora, soy, soy. सोर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सव्यास जुवांवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या. जेजूच्या शिसांतल्या जायत्या जाणांनी म्हणलें, तो सांगता तें कठीण लागता. कोणाच्यान तसलें आयकून घेवंक जायत. हाका लागून आपले शीस अशें गुणगुणटात म्हूण आपणाचेच वस्तुंगीत जाणो जावन जेजून तांकां म्हणलें, हें मानून घेवन तुमकां जोड लागता. आनी मनशाच्या पुताक आसलो थंय चोडटाना तुमी देखशात जाल्यार आत्मो की जीव दिता, मांस कित्याकूच उपकारो ना. तुमकां हांवें सांगल्यान तीं उतरां आत्मो आनी जिवीत. पूण तुमचे मदें विस्वास धरिनात तसलीं कांय जाणां आसात. कोण कोण विस्वास धरचीं नासलीं आनी कोण आपलो घात घेतलो आसलो तें जेजू पयलींच तावन जाणो आसलो. आनी ताणें म्हणलें, देखूनच हांवें अशें सांगलां, बापा कडचें हें देणें घेतल्या बगर कोणूच म्हजेशी येवंक शकना.
ह्या उपरांत ताच्या शिसांतले जायते जाण फाटीं सरून गेले आनी तांच्या सांगाता आनीक भोवनां जाले. जेजून 12 जाणांक म्हणलें, तुमी वचूंक सोदतात? सिमोन पेद्रून ताका जबाब दिलो, सोम्या, कोणाशी म्हूण आमी वेतल्या? तुजीं उतरां सासणांच्या जिविताचीं आनी तूं देवान संस्कारलो म्हूण आमी सत मानून घेतलां आनी आमकां खात्री आसा. जेजून ताका जबाब दिलो, तुमकां 12 जाणांक हांवें वेंचून काडल्यात की ना? तरी तुमचे मदलो एकलो देंवचार. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें Bogami Twa Krista. प्रितीच्या बाबीनो पापसाय पियूस बारावो पोप पायस XII अशें म्हणटालो, एका कातोलकाक मिसांत वांटो घेवप जावन आसा ताचें मुख्य कर्तव्य आनी व्हडांतली व्हड ओ उत्तम वर्ती प्रतिश्ठा. To participate, for a Catholic to participate in the Holy Eucharist is his chief duty and solemn dignity. काय बरी उतरां. आनी हीच उतरां आमकां पेद्रूच्या थोंडांतल्यान दिसती पडटा. आनी पेद्रूगे उतरां वरवीं आयचो जुवांवाचो हो उतारो जो ह्या फाटल्या 4 आयताराक आमी नियाळटाल्या उतारे घेवन आख्खो आवेसवर 6वो आवेसवर चॅप्टर 6 आयज आमी संपयता. आनी फुडल्या आयताराक आमी परतून मार्कूच्या शुभ वर्तमानांतले उतारे आमी घेतले. फ्रॉम नेक्स्ट संडे वील रिटर्न बॅक अगेन टू रिफ्लेक्ट ऑन पेरिकोपेस फ्रॉम द गॉस्पल ऑफ मार्क. लास्ट आमी आयकलोलें जुलय 28 म्हणजे ऑगस्ट 4th, ऑगस्ट 11th, ऑगस्ट 18th आनी ऑगस्ट 25th आमी जुवांच्या 6वो आवेसवर आमी वाचता नियाळटा. प्रितीच्या बाबीना आयज ही संपादनी ह्या आवेसवराची. प्रितीच्या बाबीनो पेद्रू म्हणटा, कोणाशी आमी वेतल्या? तुजेच लागीं आसात सासनीक जिविताचीं उतरां, कित्याक तूं जावन आसा इस्रायलाचो पवित्र देव, पवित्र एकलो आनी तुजे भायर आमी कोण ना. तुजेच बराबर आमी रावंक सोदता. वो ही सगळीं धांवताय, हेंक सगळ्यांक तुगे शिकप मानून येना, ही उतरां तेगे हे मोतींत वचनाय, पूण आम जाणाय हितूंच सासनीक जिविताची जोर तुजे बरेक आमी रावतले. हींच उतरां जोशुवान इस्रायल पडचे कितें जालें, कित्याक पयलीं वाचप बरे भशेन आमकां उगडास कोता. जोशुवान सगल्यांक आपयलीं इस्रायलाचे व्हडले धाकटे, प्रभावशाली आनी प्रभाव नासलेले, द हाय एंड द मायटी, अप्पर क्लास एंड लोवर क्लास, सगल्यांक आपयले, राजाचे सगल्यांक आनी चालें. तुमी देवाक वचूंक सोदतात, देवाची सेवा करूंक सोदतात, देवाक सोडून वचूंक सोदतात, आतांच डिसायड करा. आनी तें लोकांक म्हळें एकाच उतरान, ना, आमी देवाक सोडून वचूंक सोदिना. वी वील नॉट डिजर्ट द लॉर्ड, वी वील सर्व हिम ऑल आवर लायफ. आमी जिवीत पर्यान ओ जिवो आसो पर्यान आमी देवाची सर्वेस्पराची सेवा करतले. पेद्रून म्हणलें आनी ह्या सोबीत उतरां वरवीं हो उतारो काबार जाता. पूण मुगे एक प्रश्न, जेजून पेद्रू कडेन विचारून ना, जेजून सगल्या 11 जाणां कडेन विचारलें ओ 12 जाणां कडेन विचारलें, तुम कितें जाल्यार पेद्रू तुमकां दिसता ठाक्कन पयलो म्हणून, कित्याक आमी जाणा पेद्रू इम्पल्सीव आबुजात सारकी ठाक्कन म्हणटालो वस्तू. पेद्रू हिंगा चुकलो काय? ओ पेद्रून म्हणून जातालें, गिव अस अ मिनट लॉर्ड, वी वील हॅव अ वर्ड टुगेदर आनी आमगोडे इलेक्शन करीत, कोणाक सिक्रेट बॅलट जावन जाय. जेजू बरा रावंक सोदताय, वोटींग कराय, आनी जेजू बरा रावंक सोदनाय, तुमगे वोट घालाय, मागीर मेजया आनी मागीर चोया कोण रावताय कोण रावनाय ती. पूण पेद्रू पयलेंच म्हणटा हें डेक्लेरासांव कोता, ही मेक्स दीस डेक्लरेशन, सायबा तुजेच लागीं आसा सासणाची उतरां, आमच्यान आनी कोणाक बरें वोंक जायना, कोणाशी म्हूण आमी बेतले. हांव पेद्रू म्हणटा सगल्या 12 ओ 11 जाणांच्या नांवान पेद्रू उलयता, कित्याक पेद्रू जाण आसलेलो जेजू फाटल्यान म्हजेर ही जबाबदारी न्हय फकत हे 12च्या 11च्या पलटणीक घेवन चलूंक,
पूण आख्खी पवित्र सभा म्हज्या भुजांचेर आसतली. आय विल बी द हेड, द चीफ शेपर्ड आफ्टर द लॉर्ड असेंड्स बॅक टू हेवन. सो मी जेजू परतून स्वर्गार चडटा तेन्ना, चडून वेता तेन्ना आख्खी पवित्र सभा म्हज्या सांगाता आसतली. तेका लागून हांव न्हय फकत ह्या 12 जाणां पासत उलयतां, पूण आख्खे पवित्र सभे पासत उलयतां. जसो तुका मोग पवित्र सभेचो आनी तुजें मास दिवन तूं पोसता, हांवूय तिचो मोग करतलो, तिका सांबाळटलो आनी तिची निगा घेतलो. आय विल लव हर, आय विल केअर फॉर हर एंड आय विल प्रोवायड फॉर हर. आयज भाग्योन पावलूचें एफेसकारांक बरें वाचप आनी आमच्या मोंतेर बाबान बरे भशेन वाचनात. काल सो हांव नियाळटालो, काल सांजे इंग्लीश मिस केल्लें. सगलीं वाचप बरे भशेन वाचतात. घोडेक सोकासायेन पासेंसान वाचतात. घोडे दादल्यांनी शिंकूंक बाबा देवाचें उतर सांगता, तुमच्या बायलांचो मोग करात, तुमच्या बायलांचो सारको सांबाळ करात आनी तुमच्या बायलांची सारकी निगा करात. लव युअर वायफ, लव केअर फॉर युअर वायफ एंड टू प्रोवायड फॉर युअर वायफ. प्रोवायड फॉर युअर वायफ. सारकें प्रितीच्या बाबडीनो. आयज जेन्ना हांव हें वाचता, म्हाका एक नियाळ येता. पेद्रून पोतीण, पवित्र सभा आपली पोतीण म्हूण मानून घेतली. सोम्या फाटल्यान हांव तरी मुखी गोवळोय. इफ आय एम द चीफ शेपर्ड जाल्यार ती म्हजी पोतीण आनी हांव तिचो मोग करतलो, तिका सांबाळटलो आनी तिची निगा घेतलो. आनी ही जबाबदारी हांव आमगे हुशेन घेता. जेजून दिल्या जायत आमगे हुशेन मानून घेता. पूण म्हजे ती तापलो ना, सोम्यान तापलो ना. इट वॉज नॉट डम्प्ड ऑन मी. सोम्यान म्हजे तापोवंक ना. तेका लागून हांव जीव जोरून ही जबाबदारी घेता. आयचें वाचप दादल्यांक तशेंच बायलांक, कित्याक जायते फावट दिसता दादल्यांनी मोग करचो, दादल्यांनी निगा घेवची, दादल्यांनी सांबाळ करची आनी बायलेन बोडगेन दादल्या बरो पेटयचो जायते फावट अशें दिसता. पूण ना, दादल्यांनी तशेंच बायलेन एकामेकाचो मोग करचो, सांबाळ करचो आनी एकामेकाची निगा घेवची. आयज काजरां कित्याक कोसळटाय, कित्याक कोसळटाय? जायते फावटी हांव रिहर्सल घेता तेन्ना तांकां सांगता, बाबा बरे भशेन रावात, कित्याक सगलो पळ लोक तुगे रेस्पारा येयला ते म्हणून ना रेस्पे जाल म्हणटरी हेंक फोर्सान काजरां हाडलें, दोरी बांदून हाडलें मुसता, कित्याक तेंचे मदीं कांय मोगू दिसती पडना. आतां बरे भशेन दवरता गेलो, मोगान दवर, मोवाळायेन दवर बायलेलो, कित्याक दिसूंक जाय बाबा तुमगे खुशयेन येयला नाय, तुमगे मायन पायन वो सोयऱ्यान दायऱ्यांनी ओडून हाडनाय. आनी जायते फावटी हेका लागून आमगे काजरां कोसळूंक पावताय. कित्याक मन आसना काजार जावपाचें, खुशी आसना काजार जावपाची, पूण माय पाय फाटी लागलें, भाव भयण म्हणटा काजो जा गो तूं, काजो जा गो तूं, आनी आख्खो संवसार आनी हो समाज म्हणटा काजो जायना गो बाये, केदोन काजो जाता गो बाये, सगलीं काजो जाल मरे बाबा तूं, आनी केदोन रावले बाबा, चल काजो जाया. मागीर काजो जाताय आनी मागीर भुरगीं जाल म्हणटरी कांय ना, मोग बोग कांय ना. खंय गेलो तो मोग? काजो जाल न्हू, भुरगीं जल्मा हाडे न्हू, आनी कित्याक मोग मागीर फकत येश म्हणटाय, आम फकत बराबर जेता, भुरग्यांक वयर काडूं, आमचे मदीं मोग फोग कांय ना. हेंच घडटा, कित्याक फोर्सान काजार जालें, खुशी आसना काजार जावपाक. पूण पेद्रूची गोत अशी न्हू, पेद्रू खुशेन मानून घेता ही जबाबदारी. आयज आमकां विचारुया, आमी कित्याक येता मिसाची भेटेक? कित्याक आम फोर्सान पवित्र सभा आपयता, येयाय मिसाक येयाय मिसाक येयाय. सगल्यांनी मिसाक येवचें, बोकोन आयताराक तुमकां पातोक आहा, तुम तरी येनाय पातोक लागतलें, बोगसोणें तुमकां इफेर फावो जातलें, कित्याक तुमी मिसाक गेले नाय, तुमगे कायदो पाळना म्हूण. जाल्यार सांगाय. हेका लागून जायते फावटी हांव कातोलीक भावार्था विशीं, कातोलीक धर्मा विशीं आनी कातोलीक देवस्थाना विशीं चोयता. जायते फावटी वाडलोलीं उलयता तेन्ना, फादर माय अपब्रिंगींग वॉज सो ट्रेडिशनल, वॉज सो कन्जर्वेटीव, वॉज सो रिजीड, कित्याक म्हाका फोर्सान इगोर्जीं वयलें, फोर्सान म्हाका तेस करून रावयलें, फोर्सान म्हाका दोतोरनी गायलें, फोर्सान सगलें फोर्सान केलें, मुगे हुशेन हें जावंक ना. फोर्सान वय एक वाटेन मानून घेवया हो पॉयंट. पूण हांव म्हाका उलयता तो म्हणटा, तुका फोर्सानूय इस्कला धाडूं न्हू, तुका फोर्सानूय सदां इस्कला वयलो, तुका इस्कला म्हूण नाका आहलोलें, तुका नर्सरी घालता तेन्ना
KG घालता तेन्ना तूं रोटालें सारकी पोटांत तुगे तकली दुखताली तकलेंत तुगे पोट दुखतालें पूण तुका गायलें मामीन आयकोना तुका गायलें पूण आयज पूण तेज म्हणा माय एड्युकेशन वॉज बाय फोर्स ट्रेडिशनल व्हेरी रिजीड व्हेरी कन्झर्वेटीव एड्युकेशन कोण हेर बाबती म्हणा फकत धर्म येता तेन्ना बो कोण कातोलीक धर्म येता तेन्ना कातोलीक बाबार्थ येता तेन्ना सगळीं ट्रेडिशनल म्हणटाय सगळीं कन्झर्वेटीव म्हणटाय सगळीं रिजीड म्हणटाय कित्याक एड्युकेशना वरवीं तुमकां डिग्री मेळ म्हणून एड्युकेशना वरवीं तुमकां सिरीस मेळ म्हणून एड्युकेशना वरवीं तुमची कॅरियर जाल म्हणून आनी एड्युकेशना वरवीं आतां तुम पगार येता म्हणून सो दॅर इज मॉनिटरी बेनिफीट वी वील नॉट कंडेम आ एड्युकेशनल प्रोसेस कित्याक आयज पर्यंत आमच्या भारतांत एड्युकेशन इज स्टील rigid and conservative. Now ICSE and DSE and CSE and PSE might have changed the pattern of education to make it more appealing to the children. But अजून पर्यंत आदी आमच्या भारतांत शिक्षण व शिक्षा अजून ती ट्रेडिशनल मेथड आमी फॉलो करता पूण शिक्षा बाबतींत कोण म्हणा फकत भावार्थ येयले म्हणटरी आमी ट्रेडिशनल कित्याक फोर्सान आमी भावा दिला आमी म्हणटा तो ट्रेडिशनल न्हू तो कॉन्झर्वेटीव न्हू तो रिजीड न्हू. It is a pious way of transmitting faith from the parents to the children. बरे भोक्तीन भावार्थान आनी देवाचे भिरांतीन आवय बापूय आपलो भावार्थ वो कातोलीक भावार्थ आपल्या भुरग्यांक शिकयता. डिफरन्स ऑफ पर्स्पेक्टीव तूं ट्रेडिशनल म्हूण चोयता यू वील ऑलवेज हेट युअर लायफ इफ पेद्रोन तरी चिंतलें हें म्हजें थापलां या की पवित्र सभा यू वूड हॅव हेटेड द चर्च पूण तेणें म्हळें जेजून म्हाका सांगिल्लें आसलें तूं आख्खे पवित्र सभेचो वडील जातलो हांव म्हगे खुशयेन माडून घेता. ताका लागून प्रितीच्या बाबयनो समजुया आमचो भावार्थ जियोया आमचो भावार्थ. आयज फकत भावार्था विशीं आमी जाण जावंक सोदताय वी वॉन्ट टू बी नॉलेजेबल अबावट फेथ पूण भावार्थान कोण जिवंक सोदता. ताका लागून जेजू म्हणटा तूं विस्वास ना हें सत मानूंक केन्नाय पावचें ना तूं भावार्थ ना सत मानूंक केन्नाय पावचे नात. चिंतात आनी सोम्याकूच जबाब दियात. उबे रावया. आमचो बाबात चारुया सत मानतान देवाक सोर पदवेदार बापाक स्वर्गारन पृथ्वीच्या रोजनाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्यार विंगोरबी संभवलो आंकवार मरेतान जल्मलो 5 प्रातकाल ताणें कोस सोंसले ताका हुस्सात जोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मिन्यांतलो जिवन जालो स्वर्गात चडलो सोर पदवेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तांची बी आनी मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांची भोगसणी कुडीचें जिवनपण सासनांचें जिवीत आमेन. ह्या वेळार आमच्यो गरजो बापा मुखार दवरुया. चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाल गोड. आमच्या ओत्मीक फुडाऱ्यांनी देवाच्या उतराची गोडसाण चाकूंक आनी तीच गोडसाण दिसान दीस आपल्या काला आसलोले पोरजेक दिवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागुया आमी सर्वेस्पराची सेवा कोत्तल्या कित्याक तो आमचो देव. आमच्या सरकारी समाजीक आनी राजकी फुडाऱ्यांनी आपल्याक दिल्लो अधिकार आनी पदवी देवा कडल्यान येता म्हूण समजून आपल्या काला आसलोले पोरजेक जबाबदारेन स्वतान नितीन आनी निस्वार्थीपणान सेवा करूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. तुझ्या भुरग्याची
क्रिस्ताक मान दिवचे खातीर एकामेकाक कालती रावात. आमच्या कुटुंबांनी आमी एकामेकाक कालती रावूंक आमचे कुटुंब क्रिस्ती तत्वांनी भरलेले जावंक आमकां बापाची कृपा मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. तुजी उतरां सोम्या आत्मो आनी जिवीत, तुजी उतरां सासणाच्या जिविताची. ह्या संवसारांत आमी सांगातीन यात्रा चलतना देवाचें उतर आमी आपणावंक आनी बोरवैशान सांगाती चलूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. बापा, आमी उचालले मागणेन तूं दोन आयकून घे आनी अंकवार मरेचे विणवणेन तुजो शुभ आशिर्वाद आमचेर सगल्यांचेर घाल. हे आमी मागता तुज्या पुता आमच्या सौम्य जेजू क्रिस्ता वरवीं. विठोवणेक आमी गायन गावया सी 42 उथोर म्हज्या देवाचे पान 46 C42 पेज 46. उबी रावया. मोच्या बाबळीन मोच्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जाव म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या रवाक सर्वेस्वर मानून घेवं. सर्वेस्परा एकेच बोलये वरवीं आमकां तुजी आपणायलेली पोरजां तुवें करून घेतली. दयाळपणी तुजे पयत सभेक एकवटांत आनी शांतीन सांबाळ. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फाव. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासणांच्या देवा सोर काळे आनी सोदता जेजू क्रिस्ता आमच्या सौम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या पास्कांच्या गुटा वरवीं अजापाचें अजाप ताणें केलें. पातकांतल्यान मरणांतल्यान आमकां सोडवून हो व्हडतो मान आमकां जोडूंक दिलो. वेचून काडलेली कुळी याज्ञिकी राजकूळ पवित्र राष्ट्र आनी तुजी काशा पोरजां आमी जावंक पावल्या. सोर तांय आतां आमी तुजी कर्तृत्वां परगट कोत्ता. कित्याक काळोखांतली भायर काडून तुज्या विचित्र उजवाडाक तुवें आमकां आपयल्याय. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सद दोलबरां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता.
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खोड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर कोणची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सांग दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोर्राचें हें रगत पातकांचें बोगसण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें बारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपर गोटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव करून देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक के प्रथमेचेर विस्तारलोले तुजे पयत सभेचो उगडास कोरान फ्रांसीस आमच्या पाप सायबा, कार्दियाल फिलिप नेरी फेरा आमच्या आर्स बिस्मा, सिमिया आमच्या औशिलेर बिस्मान सगळे यत्निकी वर्ग बरबोतिका प्रति मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट जोडीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माय सांगाती तिच्या पोती भाग्योन झुजे भाग्योन धर्मतान सरकाळीन तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक. आमेन. आमच्या सडवंडराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दीर घेवन म्हणया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेच गोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां ती सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयत सभेच्या बाबार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळचो जियेताय आनी राजभर चलयताय सासनांच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप कटले आमची काकूत कर. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप कटले आमची काकूत कर. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें आमचें तरेवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
जेजूक आमच्या काळजान शेवताना आमी गायन गावया. जिविताचें उदक जिविताचो उंडो D23 D23 पेज 60. 지비다지 우독하우 이용경제 다내ля루 지비다도 우도하우 가우경제 국계ля루 지비다지 우독하우 이용경제 다내ля루 지비다도 우도하우 Gauche Ukeliaru Amtotmo Daniela Dukapiu Asheta Amtotmo Ukela Dukakamu Nauneda Amtotmo Daniela Dukapiu Asheta Amtotmo Ukela Dukakamu Nauneda Unchan Mojik Bawat Keulia Kenapsaka Lakchinata Monis Mojik Soshiaila Kawikenas Uketona Unchan Mojik Bawat Keulia Kenapsaka Lakchinata Monis Mojik Soshiaila Kawikenas Uketona Amtotmo Daniela Dukapiu Asheta Amtotmo Ukela Dukakamu Nauneda Amtotmo Daniela Dukapiu Asheta Amtotmo Ukela Dukakamu Nauneda. प्रार्थूया. सर्गींच्या बापा तुवें काकुतीन आमकां दिल्लें जेजूचें मांस आनी रगत आमच्या पिडेस्त आत्म्यांक भरपूर भलायकी दिवं आनी सगळें आमचें जिवीत तुका मानता तसलें जावच्याक आमच्या काळजाची उर्बा अदीक अदीक वाडय हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बसूया. फाटल्या आयतार आमचें धर्मदान जालां 86,000 86,000. तुमकां सगल्यांक दिनवासतां तेच परी प्रिजन मिनिस्ट्री टीम आयलोली तांणी पुंजायल्यात वा एकठांय केल्यात 40,000. 15 ऑगस्टाचे मिशन ऑफ दमान हाका एकठांय जाल्यात 50 आनी 4,000 54,000. आनी SSP वांगड्यांनी फेस्ताक दिसाक भायर उबे रावन एकठांय केल्यात 40 आनी 3,790 रुपया 43,790 रुपीज. तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हूण मागता हांव. फेस्ता दिसाक पिटर वाज आनी ड्रामेटीक ट्रूप हांणी तालिगांव कम्युनिटी सेंटर तियात्र दाखयलो. तियात्राच्यो टिकेटी ऑलिविया काब्राल आनी स्टेसी हांणी जबाबदारी घेतली आनी कॅन्टीन आनी हावजी आमचे पियेदाद गामा तांकां सगल्यांक दिनवासतांव आनी फायदो आयला 40,000 40,000 उरली.
आय CMM पॉलिक्लिनीक आल्तीन घडून हाडटात ओस्तोऱ्यांक विमेन फ्री मेडिकल कॅम्प सकाळी 8 टावन ब्लड टेस्ट ते कोत्तले ओस्तोऱ्यांनी चेडवांनी हाचो फायदो काडचो म्हूण आमी मागता रजिस्ट्रेशन फी 100 रुपया फाल्यां सोमारा दीस ऑगस्टाचे 26 सांजे 5:15 तेस उपरांत प्रे ग्रुपाचे प्रेज एंड वर्शीप तशेंच एडोरेशन वांटो गिवींग आमी मागता बुधवारा दीस ऑगस्टाचे 28 10 बुधवारांतलो पयलो बुधवार ऑफ द 10 वेनिसडे डिवोशन दिस इज द फर्स्ट वेनिसडे ते 5:30 वाजता उपरांत मीस मांडावळ करूंक माशेलाले मोरोड आनी नोमशेन सगल्यांनी वांटो घेवंक मागता शुक्रारा दीस 30 ऑगस्टाचे तावन मोन सायबणीचें नवेन सुरू जाता तेस आनी मीस सांजे 5:30 वाजता ही नवेनां भुरग्यांची नवेनां सगल्या भुरग्यांनी वांटो घेवंक मागता सेवाधर्मान दोतोनीचीं भुरगीं आनी संदेशकारांक करतली तुमच्या भुरग्यांच्या नांवार मिसार इंटेन्शनां भेटयतले हांव भुरग्यांचीं नांवां दिवचीं ल्हान तशेंच वाडलेलीं आमच्या भुरग्यां पासत आमी मागुया ऑफिसांत नांवां दिवचीं ह्या मिसां खातीर पयशे नात वो दिनाकात दिसता जाल्यार कशें एनवलपां घालून तुमी दान दिवचें दर दिसाक दानां भेटयतल्यात आमी लिस्ट धाडलां दर एका कॅटेकिस्टाक ती कळयतलीं एक दिसाक कितें हाडचें तें सप्टेंबराचे 15 आमी ऑर्फनेज भेट कोत्तले आनी हीं दानां भुरग्यांच्या नांवान अनाथ भुरग्यांक दितले मिसा उपरांत भुरग्यांक कुपन्स मेळटले आनी 10 कुपन एकठांय जातो सोबीत इनाम आसतलो आतां कुपन म्हणटा तें कलर कोड आहा एक दिसा एक कलर 5 ओन कुपन आहा तांकां प्रायजीस सुरू जातले पयले 10 एक कावंटर आसतलो थिंग वसाय आनी 10 कुपन आहाय मागीर 9 मागीर 8 मागीर 7 मागीर 6 5 आतां म्हळ्यार फादर एक कुपन आहलें कांय जायना तूं फेस्ता दीस येयत आनी एक कुपन घेयत मातशें तरी हें कुपन आमी कोत्ता भुरग्यांक उमेद हाडूंक आनी येवंक पूण कुपन हेतू न्हू हेतू सायबीण माय मान दिवन तिच्या पुताच्या मिसांत वांटो घेवंक ना कुपनां पासत येशाय एक्टिविटी जाता ना ताका लागून भुरग्यांक मिसां काडचीं तेर्साक काडचीं आनी तेर्स जातलो बोटान आमी मेजी नांव ह्या मुगे दर एक इगोचें जावं राय जावं नुवें जावं पणज जावं बोटान आमी तेर्स मेजी नांव आमगे तेर्सा कोण तुमकां नाय म्हाका सांगाय हांव एक ट्राकभर आटान आख्या गांवां वांटिता तुमकां कितू जाय तीं कित्याक कितले सांग भुरग्यांगे हातीन तेर्सा कोण दिसना आवय बापायच्या हातीन तेर्सा कोण दिसना मागीर मेल म्हणटरी तेर्सा कोण दवरताय कित्याक जिवीत भर तेर्सा कोण हातींत गेलना आनी मेल म्हणटरी काशां तेर्सा कोण घालून कित्याक धांवताय ताका लागून भुरग्यांक तेर्सा कोण दिवचें शिकोवचें तांकां बाबा तेर्स आमी तेर्सा कोंत घेवन कोताय सायबीण मागीर तेर्स मागिला तेर्सा कोंताचें घेवन बोट जायत पाट तेर्स जाता तांकां 5 बोट जालीं मागीर जाता काबार मागीर मोयमा बाबा दुसरोय आत आहा आनीकूय 5 आहाय हें तुमचें चिंतचें हें म्हाका सांगप पडटा दूख भोगता आयज असल्यो घडण्यो आमी कोत्ता जितलीं वर्सां आमच्या 500 वर्सांचो धर्म अदीक मॅच्युअर्ड जावपा पूण आमी ग्राफ सकयल वयता आमच्या भक्तीचो देवाचे पिरांतीचो बरे भाशेन करुया मिसा उपरांत सुपुल्लें कॅन्टीन एक एक्टिविटी वो कॉम्पिटिशन आनी फ्री हावजी आसतली सगल्यांनी भाग घेवंक मागता फुडल्या आयतारा 9:15 मीस इंग्लीश भाशेन भुरग्यांक दोतोन 4:30 ते 5:30 वाजता नोवेनांचे उपरांत नोवेनांचे मीस सप्टेंबराचे 2 PPC जमात नोवेना मिसा उपरांत सप्टेंबराचे 8 फेस्ता दिसाक लक्की मादर आमी वेचून काडटले सगल्यांक आवयांची नांवां दिवंक मागता एक आवय म्हणल्यार देवाचें देणें ऑफिसान सांक्रिस्तींत लिस्ट आसा त्या दिसाक मिसां 6:30 8 आनी 9:15 इंग्लीश भाशेन परबेचें मीस सांजेर 5 वाजता उत्सवीक वर्साचें हें सायबणीचें नवेन बरे भाशेन पाळुया सप्टेंबराचे 9 मेदाल मिलाग्रोजा सायबणीची मुर्ती घोरांनी विजिटेशन ऑफ आर लेडी टू द फॅमिली सुरू जाता मांडावळ सांबाळूंक उलो मागता PPC वांगडी आदार दितल्यात उजोत कोच्ची न्हू जोगडीं कोच्ची न्हू सायबीण मायक मान दिवन तिचो मोग करून ही बॅट आमी चालू दवरुया त्या दर दिसाक ज्या वाड्यांत आनी घरांत सायबणीची बॅट आसतली तांची नांवां जाहीर करून तांच्या कुटुंबा पासत आमी मिसार मागतले आतां 7 सायबीण वेतात 8 सायबीण आख्या तालिगांव सो 7य फॅमिलीची नांवां आमी मिसार उच्चारतले
सो तुमचे पासत आमी मागता कित्याक की सायबणीची भेट सायबीण मागीर जाय ती करपा बेसांवां घेवन येता PPC वांगड्या लागीं तुमचें लिस्ट ऑफिसांत हाडून दिवंक आमी मागता डिकन शेल्डन आमचे मदीं आसतलो आतां तो सदांच फ्रायडे येता मंडे वेता फ्रॉम नेक्स्ट फ्रायडे दॅट इज 30th ऑगस्ट अप टू 9th सप्टेंबर तो आमचे मदीं आसतलो सो आमी चिंतलां तो विजिटिंगां येतलो आनी घोडे हांव उपाधिकार सोयूक मेळटा तशें आमी येतल्यात वाडे आमाराल दुर्गावाडी व्हडलें बाट कार्दोज वाडो तालिगांवचो पोरचोड PPC वांगड्यांनी वांडचो म्हूण मागता नोवेनाच्यो कार्यावळी आसात घरांत तुमची कॉपी दवरची फुडल्या आयतारा मिसाची मांडावळ करून युजीन मुलाती 6:30 नागाळी केवणे 8 इंग्लीश मिस 9:15 आनी नोवेनाचें कॅटिकिस्टां कोतली मांडावळ 5:30 वाजता सप्टेंबराचे 16वेर 17वेर सिनियर सिटीजन्स ओवरनायट रिकलेक्शनाक व रितीराक वेतात झेवियर रिट्रीट हावस बागा 16वेर 10 वाजता तें सुरू जातलें सप्टेंबराचें आनी 17वेर 3 काबार जातलें 16th September it will start at 10 o'clock in the morning and it will get over at 3 o'clock on 17th कोणूय मेंबरां वचूंक सोदतात जाल्यार तांणी 100 रुपया फारीक करचे चार्जीस आहात 100 रुपया आनी तुमकां फुडली म्हायती जाय आमचें अल्बेटीन आबी आहा ताका तुमी मेळचें समारो हो एक वुमन्स NGO एक बाजार घालता आमच्या सेंट मायकल्स पॅरिश कम्युनिटी हॉलांत तुमकां जायत्यो वस्तू मेळटल्यो जावं न्हवऱ्यो बोऱ्यो जावं कपडे जावं हें वस्तोऱ्यांक आदार दिवंक सेल्फ हेल्प ग्रूप तो तांकां सो तुमी येवचें आनी हितूंत तांकां तांची वस्तू घेवन आदार करचें उबी रावया सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वडुपकार मिसाच्या शेवटा गायन गावया F8 जेजू सोमी पान 89 F8 पेज 89 Popatrzmy wolny